व्यक्त करता. ह्या कला दालनात गोंय सुटके झुजाचेर म्हायती दिवपी पुस्तकां आसात, जी वेगळ्या सुटके झुजारींनी आनी हेर बरोवप्यांनी बरयल्लीं आसात. तशेंच गोंय सुटके झुजाचेर कांय फोटोचें प्रदर्शन हांगा मांडिल्लें आसा. त्या शिवाय गोंय मुक्त जालें ती सरेंडर ट्रिटी आनी तांचे फोटो हेय त्या कला दालनांत दवरिल्लें आसा. हें कला दालन लोकां खातीर आयच्यान उगडें आसतलें आनी तें डिसेंबर पर्यंत उगडें दवरचें अशें मनोदय आसा. आज ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसा माननीय कला आनी संस्कृती मंत्री श्री गोविंद बाब गावडे, संचालक श्री सगून वेळीप, उपसंचालक श्री अशोक परब आनी सहाय्यक राज्य ग्रंथपाल श्रीमती सुलक्षा कोलमुळे हांचें हांव स्वागत करतां. आतां हांव संचालक सर श्री सगून वेळीप हांकां विनंती करतां की तांणी मानेस्ताक येवकार दिवचो. आजच्या ह्या प्रोग्रामात on this revolutionary day I welcome Minister for Art and Culture, Press and आवाज येईल सगळ्यांक आयज गोवा रिव्होल्युशनरी डेची परवी आयज आमी हांगा सगळे जनते खातीर रिव्होल्युशनाचेर जी म्हायती त्या एक्झिबीट करपाक सोदतात आनी हे एक म्हयन्या सुमार ओपन आसतले. आयच्या इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं हाजीर आसात गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे सर. सो हांव तांकां वेलकम करतां. सो त्याच बरोबर हांगा हे सगळे म्हाजे वांगडी आनी हांगा तुमी सगळे प्रेस मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हांगा आमकां ह्या पब्लिकेशन्स आमच्या कडेन जे कितें रिव्होल्युशनाचे म्हायती आसा सो ही जनते खातीर सो तेंच्यांनी तेजो उपयोग करपा खातीर ही म्हायती तुमी तेंच्या पर्यंत पावयतले अशें अपेक्षा दवरता आनी सगळ्यांक परत एकदां वेलकम करता आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आतां हांव मागतां की मानेस्ताक फुलां पेटोवचीं. देव बरें करूं. आतां हांव विनंती करतां की मानेस्तांनी दिवली पेटोवन ह्या कार्यक्रमाचें उक्तावण करचें. मॅडम तू अशें राव गो, तू अशें राव. देव बरें करूं. आतां हांव विनंती करतां की मानेस्तांनी स्मारकाक फुलां पेटोवचीं.
देव बरें करूं. आतां हांव श्रीमती मारियानिता पायवा इन्चार्ज ऑफ रेड बुक सेक्शन हांणी आयच्या ह्या दिसा बद्दल 4 शब्द उलोवचे. Respected Minister of Art and Culture, Shri Govind Gowde, Director of Art and Culture, Shri Sagan Vedi, Deputy and In-charge Curator, Shri Ashok Parab, Assistant State Librarian, Srimati Sulaksha Kulmade, and my colleagues. During the 50 years of celebration of the liberation of Goa, these photographs were displayed at an exhibition organized by Art and Culture Department, and later they were handed over to State Central Library to our ex-curator, Dr. Carlos Fernandez. They were brought and handed over to me, and I was told to put up an exhibition every year on 18 June. From then on, we have been displaying them every year. That year, we somehow arranged them and displayed for the public. Many visitors came and had a look, and some said, "This photograph should not be here," and so on. But no one bothered to guide us. One gentleman who had come to the exhibition told me, "These are not arranged in a proper sequence. Can I help you to arrange?" To which I was very happy. And along with my colleagues, we all got together and arranged them by putting numbers at the back of all photographs and rearranging them. This year, we are celebrating 60 years of Goa liberation. And this exhibition of books and photographs have been arranged and displayed. This year, I personally asked Mr. Sanjeev Sardesai to come and help us to arrange these photographs in a better way. And he came and he spent a half day with us and did it. May God bless him. As we all know, Mrs. Livia Lobo Sardesai, an unsung voice of Goa, whom many of us may not know, along with her husband, Mr. Vaman Sardesai, ran the underground radio station to end press censorship in Portuguese colonized Goa, known as Voz da Liberdade in Portuguese, in English, Voice of Freedom, and in Konkani, Gonje Sorboninsa Avaz, from the jungles of Amboli, bordering Goa. No news, no newspapers were coming to Goa, and strict censorship was imposed. And during this time, they decided to broadcast the news to Goans through the medium of radio, the purpose being to keep the people of Goa informed about the happenings and encourage them to fight for freedom. These handwritten scripts she has preserved with her till date, and she has agreed to donate them to the library to be used by the readers. The scanning of these documents is going on. The Martyrs Memorial, which we see at Azad Maidan, has a beautiful significance. The 4 pillars depict the people of Goa coming on all 4 sides, and the triangle on the top contains the ashes of the martyrs who gave up their life for the freedom of Goa. Thank you. मॅडम देव बरें करूं. आतां हांव मागतां गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती मंत्री श्री गोविंद गावडे हांच्यांनी आमकां संबोधीत करचें. नमस्कार. 18 जून क्रांती दिनाचे निमित्त साधून आज आमचे कला आणि संस्कृती सेंट्रल लायब्ररीच्या वतीन कला दालनाचे रितसर आमी उद्घाटन केल्लेंच आसा. अशा समयाचेर म्हजे बरोबर उपस्थित आसात ह्या कला आणि संस्कृतीक संचालनालयाचे संचालक, त्याचबरोबर उपसंचालक, सहाय्यक लायब्ररियन, त्याचप्रमाणे बाकीचे सगळे आमचे मोरजकर आणि बाकीचे सगळं माझे स्टाफ आणि अर्थातूच आज माझे सगळे पत्रकार मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, तुमकां सगळ्यांक आजच्या क्रांती दिनाची उणवणीत परबी भेटयता. 75 वर्सां पयलू अर्थातूच 18 जून 1946 साला गोंय मुक्ती दिनाची कीट
ह्या गोंयान पेटयली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. आणि आज प्रत्येक युवक, प्रत्येक गोंयचो नागरीक हे आमकां स्वतंत्र किंवा गोंय मुक्ती कसो जालो हेजो जर इतिहास जर आमी जाणा जर जावपाक जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता पुस्तकाच्या रुपान किंवा विविध फोटोग्राफ्स जे आसात तातूंतल्यान आमी ताचो अनुभव घेवपाक शकतात, आमी प्रॅक्टिकल नॉलेज घेवपाक शकतात. आणि ह्याच अनुशंगान आजचे हे कला दालनाचें उद्घाटन आज आमी करतात. हे कला दालन जे आसात ते जे आमच्या स्टाफांनी सांगितल्या प्रमाणे अप टू डिसेंबर पर्यंत सुद्धा ते उक्ते उरतले. आमची कला आणि संस्कृती खास करून आमचे लायब्ररी जी आसात, सेंट्रल लायब्ररीज न्ही तर डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी, बाकी सुद्धा नवी लायब्ररी उघडे करपाचे आमचे पावल आमी मारिल्ले आसात. खरें म्हळ्यार आमच्यो 3 लायब्ररी येता ते फाटल्या वर्सांत आमी इनॉग्रेशन करपाचें आशिल्लें, पण कोरोनाचो काही वेळ आसलो, काळ आसल्या कारणान आमी ते उघडे करपाक शकले ना. पण निश्चितूच एक 2-4 महिने भितर आणि साखळीची जी लायब्ररी जी आसात आमची रवींद्र भवन साखळी ती येणारे 8 दिसा भितर आमी उघडी करतले. म्हणजे फक्त आज युवकांक एक विनंती आसा, एक नमळाईचें आव्हान आसा की आमच्या लायब्ररीक तुमी भेट दिवची. सुटके झुजाऱ्यांनी आमच्या खातीर कशे तरेची हाल कश्ट केली, आपले बलिदान, त्याग, घरदार सोडून गेली कित्येक वर्सां जे आमी गुलामगिरीन आशिल्ले, जे आमी कोणाचे तरी दबावा सकयल आशिल्ले, चपणा सकयल आशिल्ले, ते मुक्त करपा खातीर कशे तरेचे हाल काडले, कशे तरेची गुळी घेतली, कशे तरेचे दाणे खाले, हे सुद्दां तितलेंच जाणा जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आमी सदांच म्हणटात की आमकां जें गोंय पोर्तुगीजां पासून मुक्त जाल्लें आसात किंवा आमकां स्वतंत्र हें मेळिल्लें आसात, हें स्वतंत्र विचारांचें आसा, हें स्वतंत्र आपल्याक कितें तरी सांगपाचें आसा. आनी हें सांगतलें जाल्यार पुस्तकी ज्ञान हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी ह्याच अनुशंगान आज विविध म्हणजे आमकां संदी मेळटा, त्यो संद्यो आमी वाया घालनात, पण प्रत्येकान ह्या कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाच्या लायब्ररी भितर भेट दिवची आनी आपलें ज्ञानान भितर भर घालचो अशें आवाहन करता. परत एकदां चड कांय उलयनासतना आजच्या क्रांती दिनाची उर्मीत परबी भेटयता. कोरोनाचो काळ आसा, जे आमचे भारत जो आसा, मेक इन इंडिया जो नारो पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी दिल्लो आसा, आणि त्याच अनुशंगान म्हाका दिसता ह्या कोरोनाचेर मात करपा खातीर 2 वॅक्सिनां, कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन, हे आमच्याच भारतीय ज्यो कंपनी ज्यो आसात त्या वैज्ञानिकांनी हाडिल्ले आसात. म्हणजेच आमी खंयच्या तरी दुसऱ्या एका देशाचेर अवलंबून न रावता आमी स्वता आत्मनिर्भरते कडेन आमी पावल मारतात. ही खरें म्हळ्यार आजचे स्वातंत्र्याची एक मोठी आमकां देण जावन आसा. आणि अशा ह्याच अनुशंगान गोंय किंवा आमचो भारत प्रगतशील जातलो, सत्ता जावपा खातीर जी पावलां आमी मारीत आसात त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पावलां मारुया. आनी आजच्या भुरग्यांनी खाना लावन खात्या तरी काम करत आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि ह्याच पार्श्वभुमीचेर आजचें आमची कला आनी संस्कृती खास करून सेंट्रल लायब्ररी जी आसा ती लायब्ररी अशीच तरेची गवळधड मारतली अशी विचार आसा. आणि त्या संदर्भान आमचे सगळे जे क्युरेटराचे पोतान आमचे असिस्टंट जे लायब्ररीयन जे आसात, सिनियर लायब्ररीयन जे आसात, आणि एकंदर तो स्टाफ जो आसा त्यांचे मेहनत ह्या लायब्ररी कडेन खूप आसात. पण काही जाण आपापले पर्यंत काही जाणे ह्या लायब्ररीचेर म्हणू नाकात किंवा कला आनी संस्कृतीचेर म्हणून नाका बरयत आसतात, पण तांचे ते कर्तव्य जावन आसात. कारण हांव सदांच म्हणटा की निंदकाचे घर असावे शेजारी. आणि ह्या गोष्टीक लागूनच म्हाका दिसता आज जो पर्यंत क्रिटिसिजमूच नासता तो पर्यंत आमी नवें दिवपाकूच शकपाना. आणि म्हणून क्रिटिसिजम सुद्दां आमी आमचे स्टाफ आणि हांवें म्हज्या डायरेक्टरांक सुद्दां सांगिल्लें आहा की आमी पॉझिटिवली हें वेलकम करुया. ताका प्रत्युत्तर न दिता आमी ते प्रॉब्लेम जे आसा त्या प्रॉब्लेमाक आमी सोल्युशन काडुया आणि द बेस्ट दिवपाचें आमी प्रयत्न करुया वाचकांक. आणि त्याच अनुशंगान म्हणजे आज सगळो स्टाफ काम करता आसतना परत एकदा त्यांचे हांव खुबशे आभार व्यक्त करता. त्यांच्यानी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन ह्या लायब्ररी बिल्ड करपा खातीर घातिल्ले बद्दल त्यांचे हांव अभिनंदन करता. परत एकदा ह्या गोंय मुक्ती दिनाच्यो सगळे गोंयकारांक, समस्त गोंयकारांक लाख शुभेच्छा.
उपसंचालक ॲडमिन अकाउंट्स हाका हांव येवकार दिता सरां खातीर फूल भेटोवचे. देव बरें करूं. आतां हांव मागता भोवमानीस कला आनी संस्कृती मंत्री हांकां पुस्तक भेटोवचें. देव बरें करूं. आतां हांव परब सरां कडेन विनंती करता की ताणें मानेस्तांचे आभार लावचे. नमस्कार. सगळ्यांक क्रांती दिनाच्यो शुभेच्छा. क्रांती दिनाचें औचित्य साधून सेंट्रल लायब्ररी एंड डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ह्या दोगांनी हो आयज हें कला दालन हांगा एक्झिबिशन आयोजीत केल्लें आसा आनी ताचें उक्तावण गोंयच्या कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री भोवमानीस गोविंद गावडे हांणी केल्लें आसा. मुजरत ते हांगा हाजीर रावले आनी आपले विचार प्रगटायले त्या खातीर कला आनी संस्कृती खातें तशेंच सेंट्रल लायब्ररी ह्या सगळ्यांच्या वतीन स्टाफाच्या वतीन आमी तांचे चडांत चड आभारी आसा. वी आर थँकफूल टू यू सर. आमचे संचालक बाब सगूण वेळीप सदांच आमकां अशे कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर मदत करतात, तांचे आमी ह्या खिणाक आभार मानतात. त्याच प्रमाणे आमचे उपसंचालक ॲडमिन आनी अकाउंट्स बाब मोरजकर हांचे आमी आभार मानतात. सुरक्षा कुळमळे आनी ताचो सगळो स्टाफ, पर्टिक्युलरली पायवा आनी तेची सगळी टीम आनी सगळो स्टाफ हांचे आमी आभार मानतात. आनी सगळे पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रिंट मिडिया, तुमचे सगळ्यांचे आभार मानून हो ल्हानसो कार्यक्रम आमी हांगा सोंपयतात. तुमकां एक निमंत्रण आसा की सकयल मल्टीपर्पज हॉलान आफ्टर एक 5 मिनटात समर गितांचो कार्यक्रम जातलो एज अ पार्ट ऑफ 75 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडन्स अँड 60 years ऑफ गोवाज लिबरेशन. सो तोय मातसो तुमी कवर करा. इमिजिएटली 5 मिनटांनी सुरू जातलो. धन्यवाद सर. एक राउंड मनीस. ह्यासाठी घ्यायला होता गणेश. हाँ
this book they are printing. We don't have the original. तरी आम्ही ते रिप्रिंट जाता पेपरार आम्ही हे आणलेले.